लोकांक मूलभूत सुविधा मेळपाक जाय म्हण मंत्री जयेश साळगांवकर उलयला। रेईश मागूस पंचायतीत पीडीए कॉलनीत रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग कामाचो शुभारंभ केले उपरांत ते उलयला। फाटली कितलीशींच वर्सां सावन हे लोकांची मागणी अनुवर्सा पुराय जाली। सालिगांवच्यान आरडीएक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। आयज आमी रोड हातीन घेतलेले आसा। लोकांक दिसता की लायटनिंग स्पिडीक काम जाल्लें आसा म्हणून, पूण एक वर्ष लागलें आमकां हो सगळो प्रोसेस कंप्लीट करपाक। लोकांक अशें दिसता कित्याक लागून हो 10 वर्सां तांचो डिमांड आसा फॉर लास्ट 10 years, आनी 10 वर्सां जालो हो रोड जावं नासलो। आमी हांगासर पयलीं रोड सगळो सोलिंग करून रोड रेडी करून हांगासर खुबशी बरी लोकेलिटी आसा, खूब घरां आसा, पूण ह्या घरांक मूलभूत सुविधा हांगासर नासल्यो। लायट्स नासली, स्ट्रीट लायट्स नासल्यो, मागीर पोल्स आमी रेक करून दिल्ले, लायट्स घालून दिल्यो। आतां रोडाचें काम जाता। आतां हेज्या फाटल्यान हांव तेंचो प्रोजेक्ट घेवंक सोदता तो हांगासर तेंचे ओपन स्पेसीस आसा थोड्यो, त्यो ओपन स्पेसीस डेवलप करपाची गरज आसा, जेणे करून हांगासरली भुरगीं आसतलीं जी जावं एक वयस्कर कोण आसतलो, एज्ड कोण मनीस जर आसतलो जाल्यार तेका ही शूड गेट सम स्पेस इन दीस एरिया टू गो एंड स्पेंड हिज इवनिंग विथ हिज ग्रँडचिल्ड्रन। आमकां वेरियस डेवलपमेंटल कामाचे प्रॉमीस केल्लेले आनी आयज एका वर्सा भितर इनिशिएटीव घेवन प्रायोरिटी बेसिसाचेर तेंच्यांनी आमचे विद्या एन्क्लेव्ह वाठारांत सगळे इंटरनल रोड्स कंप्लीट करून आयज तेचे हॉट मिक्सिंगाचे इनॉग्रेशन आयज तेंच्या हस्ते जाल्लेलें आसा। ही एरिया इतली वर्सां निग्लेक्टेड आसलेली आनी आतां ह्या एरियेन सगळे इंटरनल रोड्स जाल्ल्या कारणान म्हाका दिसता ह्या एरियेचो ओवरऑल डेवलपमेंट जावपाक आमकां मदत जातली। तशेंच ह्या एरियेक एक नेवो लूक येतलो। रिसंटली आमी आमच्या पंचायत फंडांतसून हांगा इलेक्ट्रीक पोल वायरूय ओडलेली आसा। ह्या रस्त्याच्या टेंडरान हांगा विद्या एन्क्लेव्हजाचे सगळे इंटरनल रोड्स कवर जाल्लेले आसा, प्लस सुप्रीम बाय द वूड मेन रोड अप टू वेरेम बेतीम मेन रोड ही एरिया हॉट मिक्सिंगाक कवर जाल्लेली आसा आनी तो रोड खुबशे लोक यूज करता। वेरे, बेतीम, नेरूल हे लोक तो शॉर्टकट रोड म्हापसा पेंजीम हायवे घेवपाक यूज करता। आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आपले प्रॉमीस दवरले, तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांचे बेजीक नीड्स, बेजीक मूलभूत ज्यो गरजो आसा त्यो भागोवपाक, बेजीक नीड्स केटर करपाक ते आमकां सपोर्ट करता, हेल्प करता। ती एक खरीच बरी गोश्ट जावन आसा आनी म्हाका दिसता तेंच्या हातून जर असोच डेवलपमेंट चालूच उरलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे संपूर्ण सालिगांव मतदारसंघ बेगीनूच उदरगतीचेर पाऊल चडटलें।